नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन स्मार्ट सिटीचे मेस केल्ल्यान पावसांत अरिश्ट आसाच सांतिनेज नवो साको पोन्ने साकवार पावसांत सिमेज तुंबून लोकांच्या घरांनी नगरसेवक वावुरप्यांची शिटकावणी 2021च्या प्रादेशीक आराखड्यांतल्या दोश आनी जमीन रुपांतराची चौकशी जावं दीच मंत्री राणे नेमके कितें करूंक सोदता तें जातलें स्पश्ट आमदार मायकलाचें शिनार दर्याचो भारताचे उदरगतीत मोठो वांटो ब्लू इकॉनॉमीचो मोदी सरकाराचो संकल्प वास्को नॅशनल सेंटर फॉर पोलर अँड ओशन रिसर्च सेंटराची मंत्री रिजिजून केली पळोवणी सांकवाळे न्हंयत मेळिल्ले विजयादुर्गा देवीचे मुर्तीची थंयच स्थापणूक जावची मागता हिंदू रक्षा महाआघाडी हिंदू संघटनाचो तेंको मुर्ती पुरातत्व खात्याक दियात सरकाराची नोटीस शिक्षणिक वर्ष जाता सुरू येरादारी व्यवस्था मॅनेज करूंक मडगांव पालिकेची स्कुलां पीटीए पुलिसां बरोबर बसका स्कुलांनी ट्रॅफिक वॉर्डन चिल्ड्रन्स ट्रान्सपोर्ट कमिटीची सुचोवणी पावसांत दिसाक 100-200 कॉल्स झाडां खूब पडटात पालिकांनी जाय तितले कामगार दिवचे निकते पडिल्ल्या पावसांत कुडचड्या फायर सर्व्हिसेक 36 वरां 72 कॉल मोदी सरकार लॉन्च करता 75 रुपयांचे नाणे आयतारा संसद भवनाच्या उक्तावणाक प्रधानमंत्र्याच्या हातान नाण्याच्या लॉन्चिंग नाण्यात 50% रुपये दिल्लीतले नवे संसद भवनाचो व्हिडिओ रिलीज आयतारा 28 मायाक उक्तावण चोला राजवटीचो राजदंड सेंगोलाची नवे संसद भवनात स्थापणूक पळयात झलक स्मार्ट सिटीचे मेस पावसांत अरिश्ट आसाच नगरसेवक सुरेंद्र फुर्ताद आनी वावुरपी दत्तप्रसाद नायकाची शिटकावणी सांतिनेज नाल्यावेलो साकव आदल्याच साकवार बांदला आतां मूळची माती काडटात ताळगांवची सिवेज वचपाची ती वाट पावसांत सिवेज तुंबून लोकांच्या घरांनी घुसतली आमदारान हात फाफडून जावचे ना मुख्यमंत्र्यान खंय दिसाचें इन्स्पेक्शन करचें स्मार्ट सिटीचे कामाची पद्धत पळयल्यार पावसात मोठे अरिश्ट दवरिल्ले आसा नगरसेवक सुरेंद्र फुर्ताद आणि वावुरपी दत्त प्रसादाची शिटकावणी सांतिनेज नाल्याचेर नवो साको बांदला पूण तो पोरनेच साकवाचे पोना उचपून नितळ केल्ले ना वेल्यान आनीक माती फुलापोंची माती काडपाचें काम चालू आसा हो ताळगांवच्यान पणजेंतल्यान वचपी नाल्याचो गेटवे पावसात हांगच्यान उदक वचचें ना उदक सिवेजी सयत तुंबून लोकांच्या घरांनी पावतले म्हूण शिटकावणी आमी टायम बॉमार लोकांनी आमकां विचारचें न्ही आमकां काम करतना कोणेच विश्वासात घेवना सुरेंद्र फुर्तादाची शिटकावणी ह्या फुडें आमी टायम बॉमार पळय बसल्या कितें जाल्यार आमकां फोन मारनाका विचारपाक कित्याक आमकां कसलेच कॉन्फिडन्सान घेवंक ना CM आयलो आमकां आपोवंक ना वॉर्ड कॉर्पोरेटर राव दीस न्यू ब्रिज वॉज बिल्ड ऑन द ओल्ड ब्रिज एंड नाव दे ट्रायिंग टू रिमूव देर इज नो सपोर्ट आय एम टेलिंग यू दीस ब्रिज वील कम डावन हो जो तो एक नवो ब्रिज बांदिल्लो आसा आनी कोणाक आदलो ब्रिज तसोच आशिल्लो आसा आनी त्यो पंची माती आतां ते काडटा आनी दीस इज द मेन एक्झीट पॉयंट ऑफ द रेन वॉटर जे पावसाचें सगळें उदक ताळगांवच्या आमच्या शेतांच्यान मांडवीन वता ते ह्या वाटेनच्यान वता आनी आतां पावसाक कितके दीस उरले तेय बीन आमी जाणा ह्या येणाऱ्या 8-10 दिसान हें काडून जातलें काय ना आनी ही सगळी सेवरेज जी आसा सेवरेजीचें उदक जें आसा हें आज लोकांच्या घरांनी वचपाक लागतलें आनी कितें फुडें डिजास्टर जावपाक शकता हाजें आज आमी कांयच इमेजीन करपाक शकना मुख्यमंत्री रातचो इन्स्पेक्शन करून गेला ताणें दिसाचो येवन खंय परिस्थिती पळोवची माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की परत हांगा दिसा उजवाडो येवचो आमकांय बीन आपयचें कोणाक तरी कितें तरी मेळना म्हूण थंयथयाट
आमदारान आपली जबाबदारी फाफडून जावचें ना. आमदार आसा पण तेणी म्हणलें की आय विल वेट अँड वॉच म्हणून. तेजेर तुमचें कितें कमेंट आसा? ताणें वेट अँड वॉचूय म्हणिल्लें आनी त्याच स्टेटमेंटान कितें 8 कोटीचोय कितें उल्लेख केल्लो. इज समबडी वेटिंग फॉर अ शेअर ऑफ दोज 8 crores हो म्हजो डायरेक्ट आरोप आसा. आदले लेआउट्स आदली पायपां खंय आसा ते पावलां काय ना हें पळोवपाचें काम इलेक्टेड आमदाराचें, आमचें न्ही. आज तो हात वयर काडून आपली रिस्पॉन्सिबिलिटीच्यान धांवूंक शकना. इट इज हीज जॉब टू एन्श्युअर दॅट ऑल द कन्सर्न डिपार्टमेंट्स कॉर्डिनेट. जेन्ना शेअर पावना तेन्ना खूब जाणां कितें कितें उलोवपाक लागता. म्हज्या कानार पडलां की PMO इज डायरेक्टली मॉनिटरींग दीस प्रोजेक्ट. काय मानगडी करपाक मेळना म्हणूनय काय लोकांचें चाळवलां आसतलें. स्टुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. 2021च्या प्रादेशीक आराखड्याची आणि 2001च्या आराखड्याची तुळा करची, त्रुटी काडच्यो म्हणून आमदार मायकल म्हणटा. प्लानांतले दोश आणि जमीन रुपांतराची चौकशी करूंक TCP खात्यान समितीची अधिसुचोवणी काडल्या. चौकशी जावं दीच. TCP मंत्री नेमकें कितें करूंक सोदता तें कळटलें म्हणून मायकल उलयला. 17 हो प्लॅन सुरवात जाली ह्या प्लॅनाची, म्हणजे हो चालू उरचो म्हणून. आणि तेचेर आनी 2001 प्लॅनाचेर पोवचे आनी जो तर लो लाईंग स्पेशली मार्शी लँड, सॉल्ट प्लेन्स आनी हिल्स जे आहा ते हितून कन्सिडर करचे ना म्हणून. पण म्हाका दिसता कितकेशेच वस्तू अश्यो जाल्यो. बट एवरी प्लॅन वीच कम्स आउट देर इज समथींग ऑर दी अदर. आतां हे कितले सत्य आनी कितें हें आहा तें म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर जो आहा विश्वजीत राणे हेणें हांगला आपूण इन्वेस्टिगेशन फक्त करून इन्वेस्टिगेशन and what he wants to actually do, exactly do, he will show it. तेणें सांगला असेंब्लीन प्रेझेंट करता. विश्वजिताचो परत ट्विटर फार. कोणाच्या तरी भरीक प्रायव्हेट प्रॉपर्टींतल्यान रस्त्यां खातीर वेवस्था करप, तिवूय जमीन मालकाची NOC नासतना हे सारकें न्ही. मसणभूंय आसूं वा हेर गजाली, सुविधा गरजेच्यो, मात सामान्य गोंयकाराची खाजगी सुवात हो तांचो हक्क. सगळे प्रकार उस्तितले. डॉक्युमेंट समितीक दिल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भारताचे उदरगतींत दर्याचो मोठो वांटो आसतलो ते नजरेन प्रधानमंत्र्यान ब्लू इकॉनॉमीचो संकल्प केला. ते खातीर शास्त्रज्ञांक मंत्रालय फावो तो सगळो आदार करता. केंद्रीय भूविज्ञान मंत्री किरण रिजिजू उलयलो. ताणें वास्को नॅशनल सेंटर फॉर पोलर अँड ओशन रिसर्च सेंटराची येवन पळोवणी केली. ताणें शास्त्रज्ञांक मेळून संशोधन, समस्या आनी सुविधा विशीं वासपूस केली. Activities in the ocean, in the polar region, are going to be on the basis of what is being achieved through research here in this center. This is a beautiful center, and our team of committed officers and scientists here are doing everything. We just need to give them full support. And Honorable Prime Minister Modi ji has already had a vision about the blue economy, how much ocean will contribute in India's growth. So this is where ocean becomes a critical area for a country's prosperous future. And I see our Ministry of Earth Sciences giving a very substantial contribution in fulfilling Prime Minister's vision to make India completely Atmanirbhar Bharat. That means a fully developed nation by 2047. And the Ministry of Earth Sciences, particularly the ocean, is a vast area, and that will play a critical role and substantial contribution. I am very happy that Goa has this beautiful center here, and I'll come again in future and try to have more intensive interaction with our team here. सांकवाळे चर्ची फाटल्यान न्हंयत मेळिल्ले विजया दुर्गा देवीचे मुर्तीची थंयच स्थापणूक जावची म्हणून हिंदू रक्षा महाआघाडी मागता. बाकीच्या हिंदू संघटनांचो मागणेक तेंको. 24 वरां भितर ती मुर्ती पुरातत्व खात्याचे स्वाधीन करची म्हणून विजया दुर्गा मंदिर पुनर्निर्माण चळवळीचो अध्यक्ष डॉक्टर कालिदास वांयगणकाराक सरकाराची नोटीस खंय फाटीं घेवची. आणि आयज म्हाका एक नोटीस काडला आयज की विदीन 24 hours हांवें ती मुर्ती आर्किओलॉजीच्या हातीन दिवची म्हणून.
आतां कशें आसा की एक मुर्ती अशीच मुर्ती निवरा मेळिल्ली निवरा तळीन ती मुर्तेची तेणी त्याच स्पॉटार सगळें केलें डेटींग केलें आनी ती कदंबाची एराची म्हणून तेणी हें केली तिका म्हणजे तेजी डेटींग केलां आनी गांवच्या लोकांक ती मुर्ती जाय आशिल्ली सो ती गांवच्या लोकांक सांगलें आमकां ती जाय तुमी व्हरनाका सो तेणी थंयच दवरल्या ती आजून थंय आसा सो हीच मुर्ती व्हरपाक इतली कित्याक हांकां हें जालें डेस्परेशन जालां. पोर्तुगीजांनी जी देवळां उद्ध्वस्त केली म्हणजे साधारण 800 ते 1000 देवळां उद्ध्वस्त केली. 800 देवळांचो उल्लेख आसा प्रत्यक्ष इतिहासान आणि काही देवळांचो ल्हानसान देवळांचो उल्लेख ना. तर त्या ठिकाणी पोर्तुगीजांनी चर्चीस बांदल्यो. एकूच स्थान आता गोंयांत शिल्लक आसा तें म्हणजे विजयादुर्गा देवीचें प्राचीन मंदिर जें आसा तें स्थान अशें आसा की पोर्तुगीजांनी थंय चर्च बांदली ना. आमी स्वतंत्र जाले, गोंय मुक्त जालें. स्वतंत्र जावन 75 वर्सां जालीं, गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां वयर जालीं. जाल्यार आमकां अधिकार आसा ह्या प्रजेक पोर्तुगीजां पयलीं जी वेवस्था आशिल्ली, जी संस्कृती आशिल्ली, ज्या प्रकारचें धार्मिकता आशिल्ली ती परत प्रस्थापीत करप हो हांगाच्या प्रजेचो धर्म. देवीची प्रतिश्ठापना हांगा जावपाक जाय अशें आमकां दिसता. डॉक्टर कालिदासांचें जें हें चल्लां, यत्न तांचो जो चल्ला ताच्या फाटल्यान भावनीक दृश्ट्या सबंद गोंय जोडलें गेल्लें आसा. शिक्षणीक वर्स सुरू जाता तशें मडगांव पालिकेन शाळा आनी शिक्षणीक संस्थांची बसका घेवन रस्तो सुरक्षा आनी येरादारी वेवस्थापनाचेर चर्चा केली. बसकेंत पीटीएचे वांगडी, येरादारी पुलीस, पालिकेचे प्रतिनिधी आनी NGO गोवा कॅन आशिल्ले. पुलिसांनी शाळा आनी पालकांक ट्रॅफिक वॉर्डन आनी चिल्ड्रन ट्रान्सपोर्ट कमिटी करूंक सांगल्या. म्हाका अशें दिसलें मिटिंगेंतल्यान अशें दिसून आयलें की सगळे स्कुलाचे प्रिंसिपल हेडमास्टर हे आमच्या आयच्या मिटिंगेक सहमत आसा. कारण तांकांय तो खूब कळ सोदचें पडटा. कारण स्कूल टिचरांची जबाबदारी इतलीच आसना की स्कुलाक आयले भुरग्यांक शिकयलें आनी शिकयलें म्हणटकीर गेले घरा. ती स्कुलाक घरा कडेन सेफ पावता काय ना ही इतली जबाबदारी स्कुलाची आसता. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जबाबदारी आशिल्ली कारणान आज स्कुलांनी सामकी सिरियस घेतिल्ले कडेन आसा. आमी मॉनिटर करतात, PI मॉनिटर करता, रोलंड बाबूय मॉनिटर करतले. आनी जे आमी ट्रॅफिकाचे जे प्रॉब्लेम्स आमकां फेस करचे पडटा ड्युरींग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्कूल आवर्स स्पेशली इन मारगांव सिटी. सो ह्या मिटिंगेन आमी सगळे जे हेडमास्टर्स आसा आनी PTA मेंबर्स आसा तांकां आमी कॉल केल्लो आनी खुबशे स्कुलाचे पेरंट्स आनी PTA मेंबर्स आनी हेडमास्टर्स प्रेजेंट आशिल्ले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हांवें तांकां सांगलां की देर इज वन सर्क्युलर रिगार्डींग चिल्ड्रन ट्रान्सपोर्ट कमिटी फॉर्म करची पडटा. तेतून हेडमास्टर जो आसा स्कुलाचो ही वील बी द चेअरमॅन अलॉंग विथ द PTA मेंबर्स, एक ट्रॅफिक इन्स्पेक्टर, RTO आनी हे आमी ही कमिटी वील सुपरवायज द सेफ्टी ऑफ स्टुडंट्स जे ट्रान्सपोर्ट करता इल्लिगली प्रायवेट व्हेकल्सान म्हणजे बसींनी हाडटा. सो तेंचेर एक चॅक दवरपा खातीर रिगार्डींग देअर रजिस्ट्रेशन, मागीर तेंचे फिटनेस, बसीचे सगळे कंडिशन सारखे आसा काय ना किंवा व्हेकल्स सारखे आसा काय ना हे पळोवपा खातीर जी कमिटी फॉर्म केल्ली ती तांकां एनलायटन केल्ली आसा. आनी सेकंडली आय ऑल्सो ब्रीफ देम अबाउट अ ट्रॅफिक वॉर्डन स्कीम विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक ट्रॅफिक पुलीस आमी सगळे स्कुला कडेन दवरपाक शकना. So I have requested PTA and the headmasters to appoint at least one traffic warden, parent of the students who is studying in their school, to volunteer as a traffic warden. We will train them. Problems sangla paya. Most of them we are aware of it and we are working of it. Some are new. So whatever problems they have given us, definitely we are going to work on it. And before the academic school starts, we will have a proper plan and we will implement it during the opening of the schools in this month. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries.
पावसांत दिसाक 100 ते 200 कॉल्स आसतात. झाडां पडपाचे प्रकार चड. कुडचडें केपें सांगे पालिकांनी जाय तितले कामगार दिवचे. आदीं 20 मेळटाले, करता करता 10चेर पावले. पोरूं 8च मेळ्ळे म्हूण कुडचडें फायर स्टेशनाचो सिनियर ऑफिसर सांगता. निकते पडिल्ल्या पावसांत खंय फायर ब्रिगेडीन 36 वरांत 72 कॉल अटेंड केल्यात. ज्या दिसाक हे सोमाराक जी आतां तुमी जे उलयतात ती त्या दिसाक आमकां अरावंड 72 कॉल्स जाली आनी 72 कॉल्स आमी विथीन 36 आवर्सा भितर कंप्लीट केली. ते 36 आवर्सा भितर हे सगळें करतना आमी प्रायोरिटी दिली ती फर्स्ट रोड, कारण एम्ब्युलन्स सर्वीस किंवा लोकांक जेन्ना भायर सरपाक जाय तेन्ना रोड पयलीं जाय. सो पब्लीक आमी जे रूट्स आसा ते पयलीं क्लियर केले. एंड सेकेंड फेजाचेर आमी लोकांची घरां किंवा खंय खंय अशे गॅरेजीस डॅमेज आशिल्ल्यो त्या हेका आमी हात घालून तेय आमी कंप्लीट केल्ले आसा. जी आतां डिजास्टराची मिटींग जाली तेन्ना आमी आतां सांगे जेन्ना जालें सांगे आमी तेंचे कडेन उलयलें की जो आमकां मनसुनाक लेबर प्रोवायड करता तो आमकां टायमली दिवचो आनी सफिशियंट दिवचो. कारण कितें जाता पयलीं आमकां 20 मेळटालो लेबर, आतां तो करून करून 10चेर पावला. पुरो आमकां सांग्या वयल्यान 8च लेबर मेळ्ळे. सो आमी तेंचे कडेन मागता की एक सफिशियंट एमावंटाचो आमकां लेबर तेणी प्रोवायड करचो. कारण मनसुनाक सगळे लोक जाणा, म्हाका दिसता तुमीय जाणा की ह्या भागांनी आमकां मनसुनाच्या टायमार 100-200 कॉलां आसता. तेन्ना आमच्या स्टाफा बरोबर आमकां एसिस्ट करपाक किंवा बारीक बारीक ट्रिमींग जी पडिल्लीं झाडां ट्रीम करपाक पडटा ते आमकां लेबर जाय पडटा. सो आमकां तो जी ज्यो आमच्यो म्युनिसिपालिटी आसा हांव मागता आमचे सांगे त्याच बरोबर केपे आसा, कुडचड्यार आसा, तेणी आमकां जे लेबर्स आसा ते बेगीन प्रोवायड करता. दिवचले वनमावळिंग्या नवो पायपूल आनी रस्त्याक आमदार प्रेमेंद्र शेटान बुन्याद घाली. पावस सुरू जावचे आदीं पूल करपाचें टार्गेट दवरलां म्हूण तो उलयला. पावसांत व्हाळाक बुट्टी मारली काय आदलो पायपूल उदका पोंदा वतालो. लोकांक पलतड गांठूंक मेळनाशिल्ली. मया रस्त्याच्या उरिल्ल्या कामाची प्रक्रिया खंय पावसा आदीं तडीक. हे कितलेशेच वर्साचो प्रलंबीत हो प्रश्न आमी हांगासर सुटावो करपाक लागून जे प्रयत्न केले आनी गव्हर्मेंटाच्या ग्रँड इन एड ह्या फंडाच्या अंतर्गत ह्या पुलाचे आमी आयज शुभारंभ करता. बेगींतल्या बेगीन हो पूल कंप्लीट करून जो पावसाचो आतां वेळ येयल्लो आसा पूण पावसा पयलीं आमी हो प्रकल्प आहा तो लोकार्पण करतलो असो आमचो प्लॅनिंग आसा. जाला तें काम आमचो जो मये सेजागोवा मायन्स टू पैरा हो रोड आहा तो फायनल आतां हॉट मिक्सिंग चालू आहा. तो लास्ट प्रकल्प. तेच्या नंतर आतां जातले ते ऑक्टोबराच्या नंतर सगळें हॉट मिक्सिंग जातलें. त्याच पूर्वी जे सोपस्कर करपाक जाय त्यो फायली आमी जे मुवमेंट करपाक जाय तेजे सगळे सोपस्कर चालू आहा आनी तेजे टेंडर जावन एक्सपेंडिचर सँक्शन मेरेन सगळे रेडी आसतले. फक्त आमकां एक्झिक्युशन ऑफ द वर्क म्हणजे ते आमचे पावस सोंपल्या नंतर ऑक्टोबरान सुरू जातले. आझादीच्या अमृत काळात नवे संसद भवनाच्या उक्तावणा निमतान मोदी सरकार 75 रुपयाचे नाणें लॉन्च करता. आयतारा संसद भवनाचे लोकार्पण जातकीच सुवाळ्यात प्रधानमंत्री भारताच्या सगळ्यात मोठ्या मोलाच्या नाण्याचें लोकार्पण करतले. 75 रुपयाच्या नाण्याचें वजन 35 ग्राम आसतलें. तातूंत 50% रुपें, 40% तांबे, 5% निकल आनी 5% झिंक. दिल्लींतले नवे संसद भवनाचो व्हिडिओ रिलीज. 1200 खासदारांची आसन वेवस्था आशिल्लो 900 कोटींचो आधुनीक प्रकल्प 2.5 वर्सांत बांदून उबो. चोला राजवटीचो राजदंड सेंगोलाची नवे संसदेंत स्थापणूक. आयतारा 28 मायाक प्रधानमंत्री नवी संसद लोकार्पीत करता. बुलेटिन सोंपतना पळोवया नवे संसदेची झलक.
खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.